लास्ट 15 दीस थंडी कशी जाल्या कशीच वचना कितें करपाचें बारीक बारीक हें करून पळय. बारीक कितें फेणयेचो अरे अल्टिमेट वखद अल्टिमेट हे अमित शाहचो फोन बी येयल्लो काल कालूच म्हणजे अजून तुमचें चालू आहा तर प्लॅन बरो केल्लो हां फाटल्या आयतारा पण फ्लॉप जालो म्हणून म्हाका चड वायट दिसता की न्ही ज्या पक्षान तुका इतलें दिलें त्याच पक्षाची गेम करप दॅट इज ऑल रायट, दॅट इज पार्ट ऑफ द गेम न्ही. तुमचेर विश्वास दवरूंक जायना अशें म्हणटात कित्याक म्हणटात फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ते प्रेझेंट चीफ कॉन्स्पिरेटर अशें कित्याक म्हणटा तुमकां फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय. फाटले रिकॉर्ड काडून ते म्हणजे ओ याद झाली ते रातोरात अशें फक्त तूच करू शकता एकलोच आमदार फ्रॉग जम्पिंग ही संकल्पना एका उंचेल्या पावड्यार व्हरपी एकटोच तो दिगंबर कामत. म्हणजे दिनेश गुंडूराव म्हणटा की मेन कॉन्स्पिरेटर इज दिगंबर कामत हे खरें तर आसता कितें मेन सूत्रधार कोण हांव आनी दुसरो सूत्रधार कोण मायकल तुमकां कॉन्स्पिरेसीचे पितामहा अशें म्हणटात अशें कॉन्स्पिरेसी करपाक कितलो टायम लागता ते एक दीस पुरो कॉन्स्पिरसी एका दिसान जायना. कॉन्स्पिरसी 24 वरां भितर जायना. कॉन्स्पिरसी 5 वरां 6 भितर जायना. आनी कॉन्स्पिरसी घरा बसून जायना. हें कितें सांगता तुमी सीएम आसले पळय तेन्ना विजय आपल्या घराच कडेन बसून कॉन्स्पिरेसीज करतालो न्ही अरे घरा भितर जायना जाल्यार मागीर ती खंय जाता कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरसी करता जाल्यार यू हॅव टू बी कितेंय आसता जाल्यार यू हॅव टू बी इन द फील्ड न्ही. कॉन्स्पिरेसीचेर तुमचो गाढो अभ्यास पळोवन म्हणजे तुमचो जो एक्सपिरियन्स आहे इतल्या वर्साचो कॉन्स्पिरेसीचेर तुमच्याच पक्षान तुमचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पॅटिशन घातलां हे हसणे का नाही सर कितें दिसता तुमकां तुमी डिस्क्वॉलिफाय जातले पळया कशें जाता तें. व्हडल्यो व्हडल्यो केशी घोळून पिलो दिगंबर हे डिस्क्वॉलिफिकेशन कितें पॅटिशन तुमी BJPन वतलेच आज नाल्यार फाल्यां अशें अशें. आनी ते देवा मुखार सोपूत बीन घेतली ते कितें तर दिगंबर बाब हे तुमचे कितल्यावें इलेक्शन आतां जालें तें फाटीं 8वें इलेक्शन म्हजें 8वें इलेक्शन म्हाका कंटिन्युअस निवडून येता. तुमी 8 फावटी आमदार न्ही आनी आजून मडगांवचो बस स्टँड जायना हो प्रश्न सुटावो जालो जाल्यार मागीर इलेक्शन मॅनिफेस्टोन घालतलो कितें तें बी पण कामां करूं नाका दिगंबराची 4,500 ते 5,000 मतां इंटॅक्ट आसतात. असं एक सेक्शन मडगांव शहरात आसा. तुमी रिटायर्ड हर्ड म्हटलें म्हणजे स्वता हां तुमी आमकां क्रिकेटीचो बी संदर्भ बी दिलो हॅव यू एवर फेस्ड अ सीझन बॉल आय हॅव फेस्ड इट. ओके सो सीझन बॉल कसो येता आंगार सडनली वॉट वॉज युअर इनिशियल एक्सप्रेशन वेन यू फेस द बाउन्सर म्हणजे आय वॉज स्टर्न्ड अँड हर्ट ऑल्सो. जातलेंच न्ही बाउन्सराचेर तूं जर हूक शॉट मारपाक सोदता जाल्यार मिस जालो जाल्यार तोंडारूच बसपाचो न्हू व्हडले व्हडले प्लेयर हांवें तोंडां फोडून घेतल्या बाउन्सर बॉलाचेर ती पळय म्हाका भितरय दुखलां म्हाकाय दुखलां वॉटेवर कांयच ना म्हटलें जाल्यार म्हाकाय दुखलां. आय एम ऑल्सो हर्ट. कसली बंडलां मारता रे दिगंबर हे आतां खंय वता तुमी BJPच्या लिडर्सां मेळपाक वता. वाज येता न्ही एकाच जाग्यार कितलीं वर्सां म्हूण काम करतलो जॉब सॅटिस्फॅक्शन म्हणून कितें तरी आसता काय ना सारकें न्ही हां